श्री गुरुभ्यो नमः. श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः. हे शोभकृत संवत्सराचे चातुर्मासाचे पर्वकालांत आयजान अधिक श्रावण मासाचे शुक्ल पक्षाचे पडव्यार राखून श्रावण मासू निज श्रावण मासाचे अमावास्या पर्यंत हे 60 दिवसांत विशेष रूपान करताना सहस्र चंडी हवनाचे अनुष्ठान हांगा आयोजन केलं. विशेष सर्व आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे वैदिकालगी विशेष विनंती करता. स्वाम्यालो एक इच्छुक हांगाचे व्यवस्थापक समिती मुखांतर तशीच वैदिका मुखांतर सर्व वैदिकालगी पावोचे एक माध्यम मुखांतर हांव तुमगे लागी विनंती करता. हे 60 दिवसांत सकाळी हांगा चंडिका हवना बदल जाव देवी महात्म्य सप्तशती पारायण प्रारंभ जालेलेच. सर्व वैदिकांनी काशी मठांतू हांगा येवन पावका. तशींच ह्या दिवसांतू चलचे दसले सहस्र चंडी अनुष्ठानाक पूरक जावका जालेले पारायण इत्यादीक तांणी कोरका. तांगेली यथामती यथाशक्ती तांणी ती पारायण करून कोरका म्हणत तसले अपेक्षा स्वाम्यालेच. प्रति गांवांतकून तेमान्नी बेंगलुरू महानगर आशिल्ले वैदिकांजलरी हांतू विशेष जावन भाग जावका. परगांवांतकून जायत नावे खंयच्याय वैदिकांतांतू भाग जातना हांगा देवस्थानाचे हांगा सांगिल्ले तसले व्यवस्थापक समितीचे नारायण शणै तशींच गुरुदत्त प्रभू हे दोग जन हांगा नियुक्त जालेले आसाची. तांकां तुमी येवन मेळचें. तुमकां रावची वेवस्था की नावे ते कितले दिवसा पर्यंत तुमगेलो आसता त्या पुरे वेवस्था इत्यादी करचे खातीर तांणी कटिबद्ध जालेले आसाची. तशी तुमगेलें अनुष्ठान करचें. तुमी तांतू भितर भागी जावचें आनी विशेष जावन स्वाम्याल की देवाल की प्रसादा भितर तुमी भागी जावका म्हणून अपेक्षा आसा. त्या मान्य सर्व वैदिक आंजलेरी हे कालारी चातुर्मास कालारी स्वाम्या मेळी येवचे जायत. स्वाम्याल देवा बिडचे जायत. तांगेले अनुष्ठान हांगा तांणी करचे खातीर जावन ताका विशेष अवकाश इत्यादीक हांगा कल्पन केलेलेच. चुक्क नाशी वैदिकांत भितर भागी जावका हे शोभकृत संवत्सराचे उद्देशान करतना देवाल की स्वाम्याली सेवेंतू भितर भागी जावन विशेष अनुग्रहान करतना तांगेले वैयक्तिक जीवनांत जायत नावे तांणी यजमान वर्गात वचून कोरतसले खंयची आशीर्वाद नावे ते घरा भरीपणा खातीर तांणी मागचें. ते जल तितली शीघ्रार ते देवान अनुग्रह कोरका जाल्यार स्वाम्यालो देवालो अनुग्रह अत्यंत आवश्यक. तशें करून ताका तांणी पात्र जावका म्हूण सांगून प्रितीन तुमगेल्या विनंती करता. तुमगेलें खंयची येवचें नावे तुमी हांगा रावचें. तुमगेलें वास्तव्याची वेवस्था इत्यादीक ताजे पुर्वज कळ्ळी म्हणून जाल्यार ताका मस्त अनुकूल जाता. ताजे खातीर जावन नारायण शेणैले फोन नंबर गुरुदत्त प्रभू हांगेले फोन नंबर हांव तुमकां हे मुखांतर सांगता. 9845298452 36717 36717. अनेक नंबर 9448394483 61719 61719 हे दोन्ही नंबर नोट करून घेया. तुमगेलें वास्तव्याक पूर्वक जावन आशिल्लें ताका कसकसन वेवस्था जावका ती वेवस्था तांणी हांगा तुमकां अनुकूल करून सर्व वैदिकांक दितात. ते मान्य सर्व वैदिकांक आपोवन जाल्यार तांकां सोपस्कार दिवका तांगेलो आशिर्वाद घेवका. ताजेन करतना समाजाक अभिवृद्धी आसा. ते देखून तसले एक गुण आमगेले गृहस्थ प्रमुखांक सर्वांक मेळका म्हणून तसली स्वाम्याली इच्छूक आसा. सन्यासाल खंयची स्वाम्यालो अनुग्रह मेळतना ताजे वटू बटमामाल जाल्यार आशीर्वाद
ತಂಗೆಲೆ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸರ್ जसं पूरा बटमाने तंग तंगेले अनुकूल समजावून जाल्यारी येऊन हे काशी मठ आंबेतरी हे 4 मासांत कार्यक्रम आंबेतरी भागी जाऊ का विशेष जाऊन चंडी गावना वेळार जाल्यारी पुरा वैदिकांनी तांचो उपस्थित सुगा म्हणून सांगून तुमगे लागी संस्थानाचे खंयची आदेश जाला तेच प्रकार तुमगे लागी व्यवस्थापक समिती मुखांतर वैदिक मंडळी समजावून तुमगेला पुराई वैदिका लागी विनंती करता तुम्ही पुराजनांनी येऊन हे कार्यक्रमात भाग घेता म्हणून सांगून हांव आशा लेखून असं तुम्ही येऊन पावका म्हणून सांगून प्रितीनं तुमकां विनंती करता.